मुगे उनी हुई गेली उनी उनी आयतु कितु उल मालो आय की रा तुका तू इसको होगी रात तिनु मग बिराणी सोना तुगे जापू मग जाय कोण तुक सांगो नाव भुरग्याचे इलिशी दोदर मार ओळलं नाही ती आपल्या जाय दिसकोताय ऐको तो आकी सांगते होय माग दिसोता काना होईल गेल मुगे कोण ऐकवता किती झाला जुआ जाओ साहेबा उन्हें ये जब सुडोली एक तेपानो मुगे उन्ही उगडी गान नास्ताली मेले तिवी मेले भाषण झाल्या तू सांगत आहो सिंधयो जुआ भुरगीं ल्हान आसात आ जुआ भुरगीं ल्हान आसात उन्हें चुकता तुझ्या बोलोपण आम्ही थोडा बोलत तो डिस्को तो नॉर्मल लाईफ जीवक जाय कोणाचे चित्र पयलीर पितायता हे पळय जेजूचे चित्र हांवें काडला हे देवाचे म्हाका एक वोट देणे हय टिना वाव नाईस पिक्चर यू रियली अ गुड आर्टिस्ट हे पार्टी इनफ तुकाच तू शिकपाकूच सर आणि पळोवपाकूच खूप सुंदर यू आर एज ब्युटिफुल एज अ आर्ट थँक्यू सर तू एक बरो आर्टिस्ट चित्राक कसो रंग लावपाक जाय ते तू बेस्ट बरें सांग रंग तुज्या दाव्या हातासोकेर टिना आम्ही बोट ईस्ट इस्टीत जाऊ घेता व्हाय नॉट जेफ एज अ गुड फ्रेंड म्हणून हांव तुका विश करूं काय नाही वेता टीना अगो वेताय पार्टी इज नॉट एट ओवर वी आर जस्ट स्टार्टेड मामी आमची केक काढून गेल्या टिना दोन एटलीस्ट थोडे सॉफ्ट ड्रिंक तर पिये थँक्यू जॉनी सगळं किती गो आज मजाच ना मगो बोरिंग पार्टी जॉनी टीना घरावरून पळ नुई टिना यो सगळं गळा पडून गुड ब्रो गुड एक सांग तू एकदा बोर्ड कित्याक मारले तुझो बर्थडे म्हणून जॉनी लव्स टीना सो म्हाका जे असले ते आमगे पार्टीक चॉईस झालेले ओ बडे सारखे नाही ना कित्याक तिना जावन आसा एक बरें चूड आनी म्हाका नाका जॉनीन ताका कितेंच वायट केलेले अरे तू कांयच भिये नाका सगळेच सारखे जातले हेच करपा ल्हान व्हडकेलो मग एक सांगू तुमगे मामी होई गेल्या ती खूय गेल्या ती हांव नको फोन करून पळे आणि तू मोजे ताबूड मारू तू म्हजो पाय नुई थांबलो तुका कसलोच अधिकार ना मोजेर हात उखलूक यू ब्लडी हेल्प गेट आउट ऑफ हियर आमच्या कुत्तर का पियता आणि आमकाच पुढे डोळे करून दाखविता कम ऑन टोनी हेतून सफोकेटेड या लेट्स गो लहान असताना वडकर बाकी तो त्रास ती लहान असतो पाय असेल ना तुम्ही आज वर्षाल म्हणजे तिथे येतो देवस्थान आणि कोटो कळपा वर्सांका कातर माता हप्त्या मोठ्या राडयलो तोंड सांबाळून उलय कायच्या काय उलय नाका हवय तुही तोंड सांभाळा जाल्यार हेच सापा पावताले काहीत रावला मोठ झालं मग तुम्ही कोडकीला एक कोणते हे मोडगो ते बालदी जागो भायले असता ते बारके असता ते पहिले ते गाडनाकडे बीन असताले आटी बोड घेऊन असताले आणि किती स्टॉप गो
कितें रे एका तेंपार तुजें कालसां देंवोन पडटालें बोगडो कसो भोंवतालो मरे तूं आनी आतां ओत्ती जाला तुजें रूप केन्ना तुवें हारशा पळयला हे बट्टन पासून वचनात मरे हा तुही राव ते हुंयच बठन आतलाय ना कोण घायल मुगो ती खबर सोड हांवें तुका वेळेर ड्युटीक घातलेलो थंयसर कितें पुरावो मेवला वो ना रे तुका ओ बिचीर ओंटाचे जीप धरून ते हिपिसांक पळयतालो रे सांग रे म्हाका एस्को तापाव जाय हांव दाखोयत ते भाशेन इन्स्पेक्टर म्हणटो आपल्या मॅडम एक पुरावो मेळ्ळो हा म्हाका एक मुठाय गुड्याल आनी हेजे गुणाक टायम आनी टायम येलो म्हणटा तुका सगळ्याक कळटले मॅडम तिगलो टायम येतलो ही नोक्यात रे तुगे काण म्हाकला बापडली आनी तेच मुखार हांव इन्स्पेक्टर आनी तूं हवालदार एस्को दाखोव जाय बाय बाय गुड बाय हाय इन्स्पेक्टर सगळे कितें हे तुमचे पोत जॉनी लागे विचारात जॉनी जॉनी भायर यो पुलिस पुलिस मम्मी मम्मी आम्ही कांयच करूंक ना मम्मी मम्मी पुलिस आम्ही कांयच करूंक ना म्हणून टोनी सत ते सांग ना तर सत भायर काडूंक जाय ते आमी बेस बरे जाणात आता अचानक गाड्या जला गाडी सांगता मॅडम सांगता साहेब सांगता ज्या दिसा बर्थडे असली त्या दिसा आम्ही तिथे पोट भरून हांगा हाडले जेजाचो बर्थडे म्हणून आंटी घरात नासली देखून आम्ही प्लान काढलो जॉनी टिनाचो राग असलो आणि तो जॉनी त्या दिसा टिनाच्या ड्रिंकात निजेचे उडो मिक्स करून ताणा ताका पियोंक दिले आणि उपरांत कितें सांग म्हाका ओय आता आपसा जरा तोडाच्या ताबडतोब तोड तोडाच्या बाहेर वाचलो सांगता साहेब सांगता उपरांत जॉनी टिनाक वरून ताचे सांगता वेळेर त्याच्या कुशीक पोचोन आसलो पण टोनी हे सगळं तू कसं जाणाय जॉनी टिनाक वयल्या उपरांत रोकडो सुद्दां तिथ्यो घरान भितर सरलो आनी हांव दिसरलो भायर सरून जॉनीक फोन केलो आनी जॉनीन म्हाका सांगलें टिना दिसा भायर तो तेका दोयऱ्या वेळेर रडून आयला म्हणून कित्याक जॉनी उपरांत सांग तुजो उरलेलो प्लान सांग समोरा सांग ना बूट माग गोतेसूय जावन भितर घाता तुज्या ताका थंय चडून घराक पडटलो पूण ताचे गुडयार हिराशीच पडलेले आसले ताचो फायदो काडून हांवें टिनाचो बलात्कार केलो मुनीस न्हय तूं पूण मुनीस नांवाचो एक सोनवाद मॅडम एस्को इनोसेंट चेडवा रेप कोताय न्हू तेंगे केल्या घेणारो कात्र उडोवपा जावो भयणी आहा तुका भयणी आहा ना देखूनच तुका एके भयणीची किंमत गमली ना एक चेडू जावन आसा एक दोवी बोल पूण तुमचे असले मनीस ती दोवी बोल पिंजून कोत्तात एक पिंजलेले बोतोर एक चेडू मुच्चे एक वर्तमान पात्र न्हय जाय तेन्ना घेवन वाचलो आनी नाका जातोच गाडयो बड्यो घुसपावून लोकांक दिले एक चेडू एक बावलेरूय जाय तेन्ना घेवन केलो आनी नाका जातोच कचऱ्यांत उडयले पूण मामी हातूंत आमचोय गुन्यांव आसा कायद्या प्रमाणे तुमकां फावो ती सोचा मेवतली आनी द पेनल कोड 376 मॅडम म्हजी भुरगीं इनोसंट मॅडम तुमच्या भुरग्यांक कांयच करूंक ना मोगी राव हे नाटक सुरू केलेले तुझ्या पुतान आनी दुबेन आनी शेवट केलो टोनी चलत पुढे कितें ते कोर्ट थारायतलो कोर्ट कितेंय डिसिजन घेवं पूण आयज हांव हांगा हाजीर आसलेल्या लोकांक थोडे प्रश्न विचारूंक सोदता म्हजो पयलो प्रश्न हांगा आसलेल्या आवय बापाय आयज आमची भुरगीं पाके कशे जियेतात दीसभर न्हिदतात आनी रातभर उठतात जाल्यार सांगात म्हाका आख्खे रातभर तुमची भुरगीं खंय आसलेले हे तुमी भुरग्यांक प्रश्न केल्यात काय तरणाट्या तुजी भयण तशीच दुसऱ्याची भयण हे केन्ना तरी तुवें चिंतलां काय आणि चिंतलेले जाल्यार आयज आमचे इनोसेंट भयणाचेर दुवाचेर अशे बलात्कार जावचे नासले म्हजो निमणो प्रश्न आमच्या गोंयच्या सरकाराक आयज गोंयांत
कितल्यो चोऱ्यो किरम्यो गुंडागरी ड्रग्स रेप्यो हे बंद करपाचे आमचे सरकारान कितें तरी निर्णय घेतल्यात काय तर तुम्हीच सांगात म्हाका इज दिस भारत माता की जय. माका माझ्या पत्काय सोशल दियात तुम्ही माका माझ्या पत्काय सोशल दियात तुम्ही पुढे एक जणाचे आहात चेडाक दांडा घालून ही चळवळच गुन्हेगारी असले बलात्कार जावंक ती चेडाक अट्रॅक्ट करतात बेमोरादीचे नेचोन दोळे उगते ड्रेस शॉर्ट बोमली दाखोवप हे चळवळाक सोबना उलयताना हानी बने स्वीट हार्ट असले बेमोरीचे एटिट्यूड दाखोवन असले कावच करप ही चळवळच बोली चेड्याक खोतात मादार. तुझ्या फाटल्यान दुवे बोजी मोगाय हांवे वाडयले कांय चुडे करूंक नासतना चुरो बाळेन तुका नेटयले सावरासा एकटी झुलू चोडा म्हज्या मोगाची देवानाय म्हाका तुका बरी मोलाकी दिवची माय तूं म्हज्या पासोची दिनाकाय तूं सांगता तूं म्हाका साल सादा तूं दास्ती विडेना देवाना दितलो आमकां माय तूं म्हज्या पासोची दिनाकाय तूं सांगता तूं या सार सादा तूं दास्ती विडेना देवाना दितलो आमकां तूं दास्ती विडेना देवाना दितलो आमकां. अगो बाय बेस्ते गोवा कित्या हुसक्यात गो इतू टेम तो बायल आल्ला मगो तेदो मगो तो कोणा बारा असो कोला आन तो येतो गेला राय गेला आन तो कोणाच्या बारा वयता म्हा सांगो राव मुखार मेली तूय भोवून आयले आमच्या घरांतले खोबरो बा तूं गांवार घाली नाय मगो शी 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 हे पातकी तोडाई काय कोणाकू सांगिला दोन वर्सां कोणाकू सांगिला एकल्या पास सांगलो ना आणि कोणा सांगलोले एडोनीस मासे मेळलो एक जाल्या म्हणले शी ते एडोनिसाचे तोंड आणि तुझे तोंड म्हणल्या आयसाचे भोग आताच लागो तुका कार्मेलीन खोबराकार म्हणटा कार्मेली ही मुगे उनी आणि हांव तिगे नडन ओरात पायट केरळ म्हळ्या कोण वळखता पायट केरळ म्हळ्या आता वयता बेडीचे असो न्हिदता हांव बेडीचे वयता मागीर इतलो रूप हा सकाळ दिसा वचोन जाय आज सिंधे बुधवार आनी वयता हा न्हिदता चल बरें कर हीच बोड म्हणजे पुता खायना ती सोरो पिवपाची शी लिंदा एकलेच बाबाळून किती उलयता तुझे चिंता न्ही दोनपारच्या बारार बाय सोरोन गेलोलो अजून घरा पावूंक ना म्हणून हांव तो डेपाचो भास सोडून गेलोलो तो घरा पावलो तुझो पूत चौकांचो भास सोडून गेलोलो पावलो तो घरा अरे पावला रे बरे भाशेन पाव अरे तुका खबर आसा मरे एक पडम पायगर बसलो जाल्यार बायक स्टार्ट मारत आणि प्लेन बरे घरा पाव. बाबा तू आयसूय सोरो पिवन आयले सारखे नवे दवरला मरे तुवें देव बरें कर म्हूण तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.